सगळे जाण शॉर्टकट मारूंक सोदता आनी करासवाड्या थंय वचून आनी कन्फ्युजन करून घेतात। हांगा लेफ्ट मारल्यार यू टर्न मारल्यार बरे भाशेन हायवेचेर पावता। हांगसून डायरेक्ट तूं वयलो रोड घेतल्यार तूं डायरेक्ट पेड्यान पावता, नाल्यार म्हापशा सकयल बस्तोड्या तारी कडेन पावूंक शकता। कडे कडेन रस्त्याची प्रॉब्लम आसा। पावस बंद जाला म्हटल्यार थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ नॅशनल हायवेज PWDन एक सेपरेट डिविजन लावन आसा। तांकां आमी रिक्वेस्ट ऑलरेडी केलेले आसा की जाता तितले बेगीन रिइन्स्टेट करचे सर्वीस रोड्स जे आसा ते बरे कंडिशनान आसल्यार लोक ते वापरतले। PWD तांकांय रिक्वेस्ट केलेले आसा की एक ओवरब्रिज करचे आनी बस बेज करपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केला वन ऑन ईच सायड, सो दॅट लोकांक हायवे क्रॉस करून येतात पळय ते सुद्दां बंद करपा खातीर। आनी बस बेज दे कॅन मेक ऑन दॅट सायड देर इज स्पेस। ह्या सायडीर सुद्दां बस बे केल्यार हांगा दोनी वाटेन गाडयो वयता म्हणून मातशें प्रॉब्लम जाता। सो ते काम आजुनूय तेंच्यांनी सोंपोवंक ना। खूब कडेन आमकां दिसता की थोडे जागे एक्सपोज जावन आसा, दे हॅव टू कंप्लीट हायवे वर्क। आणि हे इंडस्ट्रियल एस्टेट जे इंडस्ट्रियल कामाक वयता ते सगळे कामगार आनी बाकीचे हे जी पेडण्या सायडीक वचपी किंवा म्हापसा पणजे सायडीक वचपी पॅसेंजर बी हांगासर रावता आनी तांकां स्पेशली म्हणजे रावपाक हांगासर बस स्टॉप बी कांयच ना। तेचे आमदार आनी डेप्युटी स्पीकर केशव डिसूजा येयल्लो आनी तेणें हांगासर पळोवणी केली आनी तेणें सांगला पूण PWD कडेन वा PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन हेचेर जें कितें सोल्युशन आहा तें काडटलो म्हणून स्टुडंटा खातीर परत थोड्या कोंकणीच्या हळा वयल्यान हांव श्याम सुंदर फस्टे।